तुमकां खबर आसतलें, गोवा राज्य दूध उत्पादक संघ, सहकारी दूध उत्पादक संघ ही गोंयच्या 179 संस्थांची शिखर संस्था जावन आसा. आनी हांचें मुख्य काम आसा दूद संस्थांचें दूद एकठांय करतात, तें हांगासर हाडप, प्रोसेस करप आनी गोंयच्या भागांनी सगळ्या भागांनी प्रोसेस करून ते पॅकेटांनी डिस्ट्रिब्यूट करप. दुधा बरोबर आमी दुधाचे बाकीचे प्रोडक्टूय प्रोसेस करतात आनी जशी मागणी आसता त्या प्रमाणे हें करतात. आनी आमचें दूद फाटल्या वर्सा किंवा दर वर्सा म्हणा तुमी ऑलमोस्ट भारतभर नंबर 1 दूद अशें 100% सेफ फॉर ड्रिंकींग म्हणून आमी मान्यता पायल्लें आसा FSSAI कडल्यान. त्या बरोबर दुधा बरोबर आमचे जे संस्थांचे मेंबर आसात त्या मेंबरांक प्राथमीक ज्यो सुविधा जाय जशें खावड, कडबा किंवा इतर उत्पादनाक लागणाऱ्यो वस्तू त्यो सुद्दां वेळच्या वेळार पावोवपाचें काम आमी करतात. आनी हें काम सादारण 1983-84 पासून सुरू जालां तें आजून पर्यंत अव्याहतपणान चालू आसा. हातूंत कसलोच खंड पडलेलो ना. आमचे दुधाचे गिरायक गोंयभर कितकेशेच आमचे ओपोनंट किंवा कॉम्पिटिटर्स येवन आमचे जी सेल आसा ती फिक्सच आसा, ती वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी चडांत चड सुविधा आमच्या कस्टमरांक दिवप, बऱ्यांत बरें दूद दिवप, त्याच प्रमाण आमचे जे उत्पादक आसा तांकां चडांत चड सोयी सवलती आमचे तर्फे दिवप आनी सरकारा तर्फे मेळटात त्यो मेळोवन घेवन दिवप हें आमचें काम चालू आसता. हें सगळें काम वेवस्थीत चलपा खातीर आमची 4 सेक्शनां आसात. एक प्रोक्युरमेंट सेक्शन, दुसरें आसा तें प्रोसेसींग, तिसरें आसा तें मार्केटींग आनी चवथें आसा तें वेटनरी सर्वीस म्हणजे गोरवांक चिकित्सा दोतोर भितर दिवप. ही सगळीं खातीं वेवस्थीत रित्या चालल्यान आमचें दूद आज नंबर 1 गोंयांत जावंक शकता. आनी गोंय सरकाराचो नारा आसा गोंय गोंयकारपण आनी गोंयकार आनी गोंयकारपण हें जर आमी राखतले जाल्यार गोवा डेरी तुमी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी पाठिंबा दिवपा जाय. भरपूर आमचें दूद प्रमोट करपाक जाय आनी आमचें दूद आमी विश्वास इतलो दिवंक शकतात, दिवंक सोदतात की जें दूद तुमकां मेळटलें तें नंबर 1 आसतलें क्वॉलिटी वायज, त्याच प्रमाण हेल्थ पॅरामिटर सगळे लक्षांत दवरून त्या बद्दल सगळ्या आमच्या कस्टमरांनी आनी त्याच प्रमाण जे दूद उत्पादक आसता न्ही निश्चिंत रावचें. म्हणजे जनावर टोटल जनावर मेकडे साधारण 400 सुमार आसा बारीक मोठे. 400 हायब्रीड म्हणजे गीर आसा, ऑस्टीन आसा, सैवाल आसा आनी सगळे इवन लोकल सुद्दां थोडी कडेन थोडी लोकल सुद्दां सांबाळिल्ले आसा. कसलेंय गोरवां हाड ताका जर ती बरी खावड घातली आनी ताका ट्रिटमेंट बरो केलो, डॉक्टर जर बरो आसत जाल्यार ती गोरवाक कितेंच प्रॉब्लेम येना. बरोबर. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान डेअरी गोवा डेअरीचो कसो कितें तुमकां? गोवा डेअरीचो म्हळ्यार मोठो म्हाका सबाक आसा ते वयर सरपाक. जो स्टाफ आसा प्रोक्युरमेंट धर, डॉक्टर्स आसा धर, इवन MD सगळे गूड कॉपरेट करता म्हाका तो. बरोबर. टायम टू टायम विजीट आसता. टायम टू टायम विजीट आनी टायम टू टायम म्हणजे हांव कितें समज फोन केलो आनी हांव गेलो समज जाल्यार म्हाका केन्ना तें म्हाका परतून धाडना. खंय रातचे समज डॉक्टर कितें ना जाल्यार म्हाका तेन्ना आज खंयच्यान हांव डायरेक्ट टर्मिनस सुद्दां फोन करता. म्हाका कितें प्रॉब्लम आसा कोणी आसूं म्हाका कांय लागना. डायरेक्ट म्हाका तें सगळें कितें आसल्यार क्लियर करता. ते वरतीन म्हाका तेंचे कितेंच प्रॉब्लम ना. सगळ्यांचे गूड कॉपरेशन. टोटल बोर्ड आमचो आनी तुगेलो MD जावं आमचो टोटल स्टाफ डॉक्टर म्हणून तूं आमगेलो प्रोक्युरमेंट आमकां जे कोण लागता तितल्याचें गूड कॉपरेशन आसा. पयलीं आमकां कितें 9:30 पर्यंत गाडी येताली. आतां आमकां 9:15 गाडी टच येता हांगसर. सो टच 9:15 जाली म्हणटकीर दूद काडून म्हणजे जायना मॅन्युअल न्ही ती. मागीर हांव म्हाजेच तांकां लेटर दिलें, म्हाजें सगळें हांव दूद पावयता म्हणटा डेडिकेटेड. ओके. आतां सद्या तो एट पर्यंत पोजिशन तशें आसा. दूद वाडलेलें आसा न्ही आतां 700 लिटर सुमार दूद वयता डेअरीक सद्या पर डे. आनी आमकां हांगसर लोकल आमगेले कितें घरा कडेन आमचे आई ते लोक येतात, शेजारी लोक येतात न्ही म्हणटा तांकांय दूद दिवचें पडटा. कोण येता तांकां परतून धाडून गांवांत शेजाऱ्यांच्या. जेन्ना गोठ्यान वयता तेन्ना म्हाका व्हडलें सूख भोगता. ताका लागून हांव हें करतां आनी हें पयशे सोडपाचें काम ना म्हाजें.
गोवा डेअरीचो सदांच एक मेन उद्देश की बरें हायजिनीक दूद लोकां पर्यंत पावपाक जाय, पूण ताजी प्रक्रिया खूब आदी सावन सुरू जाता. म्हणजे शेतकरी जे आसा जे गायो पोसतात थंयच्यान सुरू जाता आनी तांकां बरे तरेचे खावड किंवा बरे तरेचे पौश्टीक मेळपाक जाय पूण सुद्दां ते गोवा डेअरी भरपूर काम करता. आमी सद्या आसा नितीन प्रभुगांवकर हांच्या फार्मान आनी नितीन वेलकम टू द शो. थँक्यू. नितीन, हांगासर सद्या आमी पळयतात की तुवें गायो ज्यो हांगासर पोसलेल्यो आसा, सादारणपणे कितल्यो गायो आसा? आसता आसपास 40 आसा. आनी दिसाक कितलें उत्पादन जाता दुधाचें? 300 ते 350. 300 ते 350 लिटर जाता. सो हे सगळे करता आसतना भरपूर प्रॉब्लम्स येत आसतल्यो. म्हणजे तांचे खावड सारकी आसपाक जाय, तांचे हेल्थ सारकी आसपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तूं कशें कितें पळयता? खावड म्हटल्यार आमी गोवा डेअरीची पेंड मेळटा आमकां. कडबा बी आमी डायरेक्ट भायल्यान हाडटा, जितो मोको हाडटा. आनी डॉक्टर हे आमकां गव्हर्मेंटाचे आनी गोवा डेअरीचे दोनांचे दोतोर वापरता आनी ते मेळटा आमकां, सहकार्य करता. फोन करिना फुडें येता, कोणाचे प्रॉब्लेम ना आमकां चड. बरोबर. आनी आमी पळोवपाक शकता तुजी हांगासर जी एरिया आसा ती खरेंच बरी आसा. आनी तांचे म्हणजे तुमची हायब्रीड किंवा बाकीचे जो गोरवां आसात तांचे बद्दल थोडें कितें सांग. तांचे देखरेख कशी करची पडटा? हायब्रीड म्हटल्यार कितें, आमी 2003 हायब्रीड गायो हाडल्यो आनी ह्यो गायो आसा तितल्यो आमच्यो हांगा तयार जाल्ल्यो. हांगा जाल्ल्यो तयार. सद्या भायल्यो गायो एकूय ना म्हाजे कडेन. सांगपाक म्हणजे सगल्यो हांगाच तयार केल्ल्यो त्यो, गोवा डेअरीच्यो प्लस एनिमल हजबंडरीचे सिमेंट्स वापरून. गांवांनी वयता तेन्ना आनीकूय आमकां कांय वेवसाय दिश्टी पडटा. तातूंतलो एक मेन वेवसाय म्हळ्यार दुधाचो. जायते जाण सकाळी फुडें येतात आनी ते दूद सोसायटीन हांगासर हाडून दितात आनी ते प्रोसेसींग जावन आमच्या गोंयच्या गोवा डेअरी हांगासर वता. ताचेंच आमी प्रोसेसींग सद्याक पळयता. आनी आमचे बरोबर आमी सद्या आसा रेवोड्या ह्या गांवांत आनी आमचे बरोबर रामचंद्र बाब आसात जे सेक्रेटरी आसा ह्या सोसायटीचे. रामचंद्र बाब, एक गोश्ट तुमकां विचारपाक सोदता की प्रोसेसींग कशें कितें, म्हणजे सकाळी फुडें दूद जेन्ना हाडटा हांगासर ते मागीर कशें कितें दवरता आनी कशें कितें तुमी धाडटा गोवा डेअरी मेन प्लांटाक? दूध जेन्ना सभासदा कडसून दूध येलें तेन्ना आमी येतले काय तें गरम आसता दूध, तें आमी तेजी तपासणी केल्या उपरांत आमी बल्क कुलरान घालता. बल्क कुलरान घातले काय तेजे बॅक्टेरिया जंतूची वाड जायना. पयलीं शीत यंत्र, बल्क कुलर म्हणजे शीत यंत्रणाचे, म्हणजे तेतून जेन्ना दूध घातल्या उपरांत हे बॅक्टेरियाची वाड जायना. गरम आसतना चड वाड शक्यता आहा. आनी टँकराचेर आमी 4 डिग्रीचेर येयल्या उपरांतूच ते बल्क कुलराचेर म्हणजे टँकराचेर धाडटा. ओके, ह्या बल्क कुलर जो तुमच्या फाटल्यान आहा तो बल्क कुलर हांगासर. ओके, जेन्ना हे कुलंटांतल्यान टँकरीन वता आसतना जो प्रोसेस आतां आमी सद्या हांगासर पळयताले, एंड स्पेशल पायप हांगासर यूज करता जे फक्त दूद किंवा आनीक खंयचेय फूड जे आयटम आसा ताच्या खातीर प्रोसेसिंगा खातीर यूज करता. म्हणजे एक्चुली आतां हांगासून जेन्ना टँकरीन घालतात 4 डिग्री जाल्या नंतर हे पायप वापरतात, ताका कितें कसले पायप म्हणटात? फूड ग्रेड पायप म्हणटात. हे आतां दूध जेन्ना गेल्या उपरांत आमी 80 ग्रेडीचेर तापयल्लें पाणी घालता आनी बरें 10 मिनटां दवरता ते. आनी तेतूंतसून सगळें तेलकट बी कितें आसा न्हू तें सगळें बॉयल जाता. बॉयल जाल्या उपरांत परत त्या पायपान पाणी ते सोडटा आनी मागीर थंड पाणी घालता आनी ताका लिक्वीड सोप घालता. तेतूर सारकें ब्रश मारून धुता. सगळें जालें काय परत पाणी घालता. परत ते पायपान सोडल्या उपरांत निमाणी सगळें धुवन जाल्या उपरांत ताका आमकां डेअरीनसून ओसिकेट आहा न्हू तेजी प्रोसिजर ताका फवारणी मारता. आमी सद्या दिवचले आसा आनी काळ बदलत वता. काळा प्रमाणे खुबश्यो टॅक्निक्स, खुबश्यो नवीन नवीन सुविधा आमकां उपलब्ध जाता. जेन्ना दूध घेवन येता तुमी कलेक्ट केल्या नंतर तुमी टेस्टिंग करता, आतां ते कॉम्प्युटराचेर तुमकां सगळें मेळटा इन्फॉर्मेशन. ती कशी कितें आसा प्रोसिजर? फार्मर जेन्ना दूध घेवन येता तेन्ना आमी पयलीं ताचें दूध टेस्टिंग करता, सॅम्पल दिता. सॅम्पल दिल्या उपरांत ताची डिग्री पळयता. 1 लिटर भरता, लिटरान डिग्री टेम्परेचर घालून कितली आसा ती पळयता. ताच्या नंतर दूध जोकलें वता. जोकले वखदान डायरेक्ट ते स्केलीचेर आमचेर येता. ताकाय दिसता आनी म्हाकाय दिसता ते. ताच्या उपरांत ते सॅम्पल हांगा फॅटा खातीर येता, फॅट चॅकिंगाक येता. फॅट चॅकिंगाचेर हे आमी फॅट या मिल्को टेस्टराचेर चॅक करता. तेज्या उपरांत दूध ताजें जो पर्टिक्युलर जो सभासद आसा ते सभासदाचे कोड मारलो वता. आतांच घातलेल्या प्रमाणे शरद सावयकर यांच्यान दूध घातला. त्यांचो कोड नंबर आसा 354. सो तांचो कोड तांकां दिल्लो आसा? तांकां कोड ऑलरेडी दिल्लो आसा. ओके, सो ताजो 354 मारल्या उपरांत ताजें नांव बीन सगळें येता थंयसर? ताजें नांव येता. आतां 350 एंटर केल्या उपरांत ताजें हांगा नांव आयलें. ताजी डिग्री आशिल्ली 30. फॅट हांगा मारले ते 4.8.
आणि 5 लिटर तेंच्यांनी दूध घातला. टोटल रक्कम जी आसा 29 रुपया 80 पैसे पर लिटर जाले तेजे आणि एकूण तेजे 149 रुपया जाले. ओ हे सगळें तुका एका मिटरा प्रमाणे हांगासर तुमकां फूल येता आनी मागीर ती तेजे नंतर आमी तेजी ही माहिती आहा तेजी ती सेव करता. सेव केल्याच्या नंतर तो जो कस्टमर आसा सभासद हा उत्पादक ताका ताजी प्रिंट दिली वता. सो ताका डायरेक्ट प्रिंट मेळटा हांगासर. हय. सो ही ताजी प्रिंट. हय. हे तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर जशें ऑनलायन आमी खंयची गोश्टी करता तेन्ना आमकां सारके टायम टू टायम प्रिंट मेळटा. तशें दुधाच्या बाबतींत सुद्दां तुमी जेन्ना हांगासर पळय तुजें फॅट तुजें कितले लिटर दूद आसा कितले तुका कितले रुपया मेळटा हे सगळें हांगासर आनी तुजी फूल इन्फॉर्मेशन हांगासर मेळटा वीच इज व्हेरी गूड. आनी म्हाका दिसता गोवा डेरीन खूब बरे स्टेप्स घेतलेले आहा फार्मर्सांक बरी सुविधा मेळपा खातीर. सो तांचे कशें कितें ह्या बाबतींत तुमकां ट्रेनींग जावं आनी कितें बाकीचो टायम टू टायम मेळटा सगळें? हय तांची ट्रेनींग टायम टू टायम मेळटा. कितें समज मशिनरीचो कितें आशिल्लें तेंचो फोन केल्या उपरांत ते लोक येवन आमची मशिनरी सारकी करून दितात. हांगासर विजीटूय गोवा डेरीची आसता म्हणजे तुमचे क्लिनलीनेस आनी बाकीचे सगळें चॅक करपा खातीर सुपरवायझर जावं कोण येता तांचो? हय सुपरवायझराची रेग्युलर विजीट आसता आनी इवन टँकराचे सुपरवायझर रेग्युलर आसता. ऑल्टरनेट डेज तरी आसता. ओके. आनी त्या प्रमाणे तुमकां म्हायती ते पावयतात? माहिती पावयता. कितें आसलेलें आमकां सांगतात ते. इवन न्यू सर्क्युलर्स कितें आसलेलें आमचे सोसायटी ते पयल्यान पयलीं पावता हांगासर सारके टायम. सो 25 लिटरापर्यंत 300 लिटरपर्यंत हा प्रवास कसा काय होता? म्हणजे गोवा डेअरीचे साथ कसं काय होता? त्यांचं नियमितपणे इकडे भेट देणं, तुम्हाला पाहिजे ते सहकार देणं, म्हणजे कसं काय होतं? नाही, गोवा डेअरीने आम्हाला नेहमीच सहाय्य केलेलं आहे. त्यांचे सुपरवायझर आहेत आणि ते साधारण महिन्यातनं एकदा इकडे यायचे. म्हणजे तेव्हा आता काय झालं, आता कॉम्प्युटराईज झाल्यामुळे आमच्याकडे कॉम्प्युटर वगैरे सगळं आहे. पण नाहीतर मग आम्ही हाताने सगळी रजिस्टर वगैरे लिहत होतो. मग ते मासिक मीटिंग सगळे रिपोर्ट्स वगैरे लिहिणं, ह्याच्यासाठी आम्हाला त्यांचं मार्गदर्शन व्हायचं. बरोबर. आणि दिवसाच्या किंवा महिन्याचा काय हिशोब तुम्ही ह्या बोर्डवरती लिहिलेला दिसतो मला, कसं काय आहे हा? नाही, हा आमचा काय आहे, मागच्या वर्षीचं आमचं या वर्षीचं जेव्हा ऑडिट झालं तेव्हा त्याच्यामध्ये ज्या ज्या गोष्टी मला सांगायच्या वाटतात त्या म्हणजे यंदा आमचं भागभांडवल आता 1,235,000 रुपये झालेलं आहे. तसंच आमच्या सभासदांची संख्या 78 आहे. त्याच्यात 27 महिला आहेत आणि 51 पुरुष आहेत. तसंच आमचं जे रिझर्व्ह फंड किंवा दुसरं एज्युकेशन फंड ह्याचं जे आहे इमारत निधी वगैरे ते सगळे ज्या ठेवी म्हणून ठेवलेले आहेत तर त्या आमच्या 17,48,000 रुपयांच्या आहेत. आधी सभासद दूध घेऊन येतात. आल्यानंतर त्यांच्या कॅनातलं जे दूध आहे ते आधी आम्ही त्या यांनी हलवतो. त्याच्यानंतर लिटरात दूध घेऊन त्याच्यात लॅक्टोमीटर घालतो आणि त्याच्यातनं दूध याच्या नमुना यासाठी काढून ते आमच्या नमुना बाटलीत घेतो आणि ते नंतर मग आम्ही त्याच्या फॅट वगैरे काढतो. आणि मग आमचा वजन काटा जो आहे तो इलेक्ट्रॉनिक आहे, त्याच्यामुळे ते वजन काट्यावर करतो. त्याच्यामुळे एक्झॅक्ट किती आहे ते तर सभासदांना समजतं. त्याच्यानंतर त्यांची गाडी पण येते इकडे? हो हो, गोवा डेअरीची गाडी येते. आणि आता त्यांनी फेब्रुवारीपासून काय झालं, आमचा एक सभासद आहे संजय मांद्रेकर म्हणून, तर त्याचं दूध जवळजवळ आता गाई त्याच्या 7-8 मेल्या, नाहीतर त्याचंच दूध म्हणजे 400 लिटर होतं. त्याच्यामुळे त्याच्या फार्मवर गोवा डेअरीने गाडी धाडायला सुरुवात केली 1 फेब्रुवारीपासून. त्याच्यामुळे डेअरी तिकडे गाडी जाते, तिथनं इथं येऊन मग आमचं दूध घेऊन जातात. गोवा डेअरीन NDDP आणि सरकारच्या मदतीन वेगवेगळ्या भागांत बल्क मिल्क कूलर बसयल्या. हे बल्क मिल्क कूलर जे आसा ते संस्थांनी बसयल्ले आसा. दूध उत्पादक जे आसा आपले दूध काडल्या उपरांत रोखडेंच संस्थेचेर हाडटा दूध. थंयसर दुधाची तपासणी जाता. फॅट, SNF, एडल्ट्रेशन हे तपासणी करता, वजन करता आणि मागीर ते बल्क कूलरान घालता.
ते बल्क मिल्क कुलरान सादारण 4 डिग्री सेंटीग्रेडाचेर तापमानाचेर ते थंड करता. ही 4 डिग्री सेंटीग्रेडार थंड करपाचें मुख्य कारण म्हणजे त्या तापमानाचेर ज्यो बॅक्टेरिया आसता त्यो फुडें मल्टिप्लिकेशन जायना, बॅक्टेरियाचो ग्रोथ जायना. मागीर थंड जाल्या उपरांत 4 डिग्री सेंटीग्रेडाच्यान हें दूद आमी आमचे जे रोड मिल्क टँकर आसा, रोड मिल्क टँकरान ते हांगा हाडटा, डेरी पर्यंत हाडटा. ते हांगा हाडून आमच्या वजन काट्याचेर तेजेर वेड करता. वेड केल्या बरोबर मागीर अनलोडिंग करता. तेज्या पयलीं दुधाची तपासणी करता. दुधाची तपासणी मुख्यतो फॅट, SNF आनी दुधान कसलीच भेसळ आसा की काय ना हाची तपासणी करता आनी मागीर तें दूद घेता आमी. टँकरांतल्यान दूद भितर घेतल्या बरोबर रोखडेंच तें थंड करता. थंड करून आमी टाकी म्हणल्यार सायलो आसा आमची 40,000 लिटराची, 10,000 लिटराची, 20,000 लिटराची अशें सायलोनी ते व्हरता. आनी सायलोनी व्हेल्या बरोबर मागीर तें प्रोसेसींग करता. सादारण प्रोसेसींग पयली सुरवात प्रोसेसिंगाक पाश्चरायजेशन करता दूद. ही पाश्चरायजेशन मोस्टली 78 डिग्री सेंटीग्रेडाचेर करता. ह्या तापमानाचेर ज्यो बॅक्टेरिया आसता, उरलेल्यो ज्यो कितें बॅक्टेरिया आसा त्यो कंप्लिटली मरोन वयता. एक सुद्दां बॅक्टेरिया जिवंत उरना. आनी मागीर पाश्चरायजेशन जाल्या बरोबर परत दुधाची तपासणी करता. फॅट, SNMाक आनी परत बॅक्टेरियल कावंट किंवा एडल्ट्रेशनाक परत कावंट करता. आनी लॅबान जशें कावंट करून केल्या उपरांत आमकां लॅबानसून एक सर्टिफिकेट येता, बाबा हें दूद बरें आसा, कंज्युमराच्या हेल्था खातीर हें बरें आसा. आनी मागीर डेरींतल्यान थंयसर पॅकींग करपाक सुरवात करता. फिल पॅक मशिनां आमची आसा, ऑटोमॅटीक फिल पॅक मशिनां. तातूंत ती पॅकींग करून आमी मागीर ती 2 ते 3 डिग्री सेंटीग्रेडाचेर आमी थंड करता. आनी 2 ते 3 डिग्री सेंटीग्रेड थंड केल्या उपरांत जे कस्टमर आमचे आसता तांकां आमच्या वेगवेगळ्या रुटाच्यो गाडयो आसा, इन्सुलेटेड व्हेहिकल आसा, त्या गाडयांनी वेगवेगळ्या भागान आमी दूद हें सप्लाय करता. फोंड्या, म्हापसा सगळी कडेन ऑल ओवर गोवा, पत्रादेवी ते काणकोण पर्यंत आमचें हें दूद वयता. आमचें दूद हें जें आसा तें अतिशय स्वच्छ आसा आनी ताजें आसा. म्हज्या गोंयकारांक अशी विनंती आसा की गोवा डेरीचें ताजें, स्वच्छ, निर्भेळ दूदच घेया. आनी तुमच्या हें निर्भेळ दूद म्हणटा तें ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत अतिशय उत्तम आसा. परत एकदां म्हाज्या गोंयच्या कंज्युमरांक विनंती आसा की गोंयचें ताजें, निर्भेळ आनी स्वच्छ दूद पियात. युरिया, टेस्टिंग ऑफ युरिया. ओके, सो तेजे एन्झायम, युरिया एन्झायम जे आसा पळय ते आमी एक 2-3 ड्रॉप्स एका टेस्ट ट्यूबान घालता आनी एक टेस्ट ट्यूब ब्लँक दवरता. फॉर्मलिन एनालिसिसाक 0.5 ml ऑफ फॉर्मलिन सोल्युशन घेता आमी. 0.5 ml. सो दीस इज फॉर शुगर. शुगर एनालिसीस जे आमी करता पळय ताका 10 ml ऑफ युअर सॅम्पल, मिल्क सॅम्पल, तितून 1 ml ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, हायड्रोक्लोरीक एसीड आनी पिंच ऑफ रिसोसिनॉल. ओके, आनी ते मागीर बॉयल करून पळोवपाचें. वायट कलराचो जर पिंकिश कलर येयलो जाल्यार शुगर पॉझिटीव. ओके, दीस 3 ml इज फॉर स्टार्च. हे आमचे फॉर्मलिन, तितून आमी 10 ml ऑफ मिल्क सोल्युशन घालपाचें. एंड देन वी हॅव टू एड 5 ml ऑफ युअर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरीक एसीड. कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूर थ्रू द सायड्स घालपाचें. सपोज वायलट रिंग येयलें, ब्रावन रिंग येयलें जाल्यार इट इज पॉझिटीव. दीस इज युरिया. ताका 5 ml घेवपाचें. Okay, bromobutanol group 3 drops. And we have blank. Okay.
हे काढून एक वी हॅव टू कीप इट इन वॉटर बाथ फॉर हाफ एन आवर. हय, हाफ एन आवर उपरांत चॅक करपाचें. इफ देर इज एनी कलर चेंज दॅट मिन्स युरिया इज पॉझिटिव्ह. लास्ट टेस्ट जी आसा ती सॉल्ट, एनी एडेड सॉल्ट आसा जाल्यार पळोवपाक. सो हितून 5 ml ऑफ सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन, टू to 3 drops of sodium chloride. Okay. Color change brown. Color change yellow जर आसत न्हू जाल्यार यो एडेड सॉल्ट इज पॉझिटिव्ह. 1 ml मिल्क एड करपाचें. कलर चेंज ना. येल्लो जर येयलो जाल्यार इट इज पॉझिटिव्ह. इट इज पॉझिटिव्ह. सॉल्ट इज पॉझिटिव्ह. त्यात आधी मला सांगा की काय डिपार्टमेंट आहे हे आणि इकडे नेमकं काय होतं? या विभागाला प्रोसेसिंग सेक्शन म्हणतात. या ठिकाणी दुधाचं जे आम्ही चिल करून घेतो, सोसायटीचं म्हणा किंवा टँकरचं म्हणा, ते आम्ही फक्त रॉ मिल्क असं ते चिल करून घेतो. तर त्यामध्ये जे रोगजंतू असतात ते मारण्याकरता ही जी प्रक्रिया त्याला पाश्चरायझेशन प्रोसेस म्हणतात. पाश्चरायझेशन प्रोसेस. त्याच्यामध्ये दूध 71.5 डिग्री सेल्सिअसला हीट केलं जातं आणि 5 डिग्री सेल्सिअसला चिल केलं जातं, थंड केलं जातं. तर या ठिकाणी सगळे जे बॅक्टेरिया आहेत, मोस्ट हिट बॅक्टेरिया मायक्रोबियम ट्युबरक्युलोसिस हा 71.5 डिग्री सेल्सिअसला किल होतो. जर तो किल झाला तर बाकी सगळ्या बॅक्टेरिया किल होतात. म्हणजे आपण रोगजंतुमुक्त दूध असं आपल्याला मिळतं. म्हणजे असं म्हणू शकतात की हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट सगळ्यात डेअरीमधलं हार्ट म्हटलं ते हरकत नाही. हार्ट डेअरीमधला हार्ट म्हणजे मेन प्रोसेसिंग प्लांट जो म्हणतो तो हा. जे कस्टमर हॅपी कस्टमर हांगासर जे येतात ते पळोवन खरेंच बरें दिसलें, कारण लायनीक सुद्दां रावचें पडटा एक एकदां हांगासर दूध किंवा आनी खंयचे प्रॉडक्ट घेवपा खातीर. भाऊ तुमचें नांव? आमचें नांव रंगनाथ. रंगनाथ, तुमी गोवा डेअरीचेच दूध वापरता? तेच वापरता म्हणल्यार आधी 20 वर्ष जाले हांव वापरपाक लागून. आप क्यों इस्तेमाल करते हो? सिर्फ गोवा डेयरी का क्यों इस्तेमाल करते हो? क्या खासियत है गोवा डेयरी की? क्या पसंद है आपको? बहुत पसंद रहता है. इसके दही करने का, इसके चाय करने का अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है. फक्त गोवा डेयरी दूध घेता काय? गोवा डेअरीचेच घेता. म्हजें शॉप आसा, त्या शॉपार डेली हांव देड ट्रे नाल्यार 40 पोत्यो व्हरता आनी विकता दुकानार. आनी कसो कितें लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें? तुमी विकता म्हणटकूच तुमकां खबर आसतलें की लोकांक कितें जाय तें. बरेंच आसा. ग्रीन ते व्हरता, हाय फॅट व्हरता आनी हाजे व्हरता भुरग्यांक ते 20 रुपीज ते व्हरतात. गोवा डेअरीचें दूध घेता आनी घेताय बरें तें आनी फ्रेश मेळटा डेली आनी ते पर्यावरणीय क्लीन उरता. आनी ते परत पिशव्यो घेवन आमकां 100 पिशव्यो दिले दूध की ती एक पिशवी दूध आमकां फ्री दिता. म्हणजे 100 पिशव्यांचेर एक दुधाची पिशवी फ्री मेळटा? फ्री मेळटा. ही स्कीम आसा तांची स्कीम हय. बरोबर. म्हाका सांग, तू गोवा डेअरी दूध व्हरपा खातीर डेली येता हांगासर? हय, डेली येता. सो कित्याक खातीर? तुमच्या फॅमिली पसंद करता सगळी? हय, फूल फॅमिली मिन्स डेली तेच घेता दूध आनी मिन्स संवय जाला सो तेच घेता. काय प्रॉब्लेम ना. बेस्ट दूध. स्पेशली एसटीडी घेता आमी आनी हाय फॅट केन्ना केन्ना एसटीडी सोंपली जाल्यार हाय फॅट घेता. बट खंयच्या दुधान काय प्रॉब्लेम येना. बेस्ट येता. हय. सो तुका पसंद आहा गोवा डेअरी? हय. दूध का आनीक तेजे प्रॉडक्ट्स येतात ते? फ्लेवर्ड मिल्क बरें येता, तूपूय बरें येता आनी तेजें धंय म्हाका आवडटा. हांव बेश्टेच चपिता धंय. म्हाका दिसता एक हॅप्पी कस्टमर आमकां सद्याक हांगासर मेळ्ळा. आनी एक गोश्टीन जर लोकांक सांगपाचें जालें की गोवा डेअरी घेवप घरा कडेन जाल्यार तूं कितें सांगतलो? हांव एकूच सांगतलो की तुमी पयलीं घेयात, ट्राय करात आनी मागीर विश्वास दवरा गोवा डेअरीचेर. वाव, दॅट्स नायस. कारण खूब बरें उतर सांगलें तुवें. पयलीं घेयात, ट्राय करात आनी मागीर विश्वास दवरात. नक्की विश्वास बसतलो गोवा डेअरीचेर. अँड थँक्यू व्हेरी मच. आनी तुजें म्हाका दिसता तेणी पार्सल रेडी करून दवरलेलें आसा. तुजें म्हाका ते डेलीचे तुजें फ्लेवर्ड मिल्क आनी दुधाचें पॅकेट बरें पडटा, खूब बरें पडटा. एनिवेज थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. मेळचें. थँक्यू. हय, गोवा डेअरीच आवडटा, दुसरें न्हू. कित्या खातीर? कित्याक म्हणल्यार हें बरें न्हू गायीचें दूद.
आनी बरें आसता हायजेनीक बरें बरें आसता कांयच जायना तें पिड्यार जायना दुसरें आयल्यार पिड्यार जाता रोखडें पिड्यार जाता पिड्यार जाता कित्या खातीर गोवा डेअरी आवडटा तुमकां गेली आमी न्ही 24-25 वर्सां पासून गोवा डेअरीचें दूध घेता म्हणजे आमी सकाळचें न्ही म्हणजे आमी दोगांय घोव बायलां आनी आमची चली सकाळचें कप भर दूध पिता आनी चायेकूय आमी हेच वापरता चायेकूय वापरता बरें गोवा डेअरी बाबतींत तुमकां थोडें सांगपाचें जालें तांच्या हायजिना बाबतींत तांचे दुदा बाबतींत जाल्यार कितें सांगतले तुमी हायजेनिकी बाबतीन अजून म्हाका कांय अशें बॅड हें येवंक ना अनुभव कांय येवंक ना पण हाचे न्ही हांव हाका फॅट्स बरें आसता वयर साय बरी आसता ती साय काडटा न्ही हांव आनी ताची मागीर 15 दिसांची लागीं करता आनी लोणी करता आनी मागीर तूप करता ओके आनी अशें न्ही केन्नाय लिंबू पिळून न्ही दही बी करता कितलीं वर्सां जालीं दूद म्हाका दिसता नियरली 40 इयर्स तरी जातली 40 इयर्स या आमी धाकले आसतना पण तेच दूध पिता आमी पयलीं आमी गोवा डेअरीचे म्हणजे दुसरी पिशवी ग्रीन पिशवी येताले पळय बाटल्यांनी पिशवी बाटल्यो येताले पयलीं 100 रुपया कुपन पयलीं पयशे फारीक करचे पडटाले आनी ती 100 रुपयांनी पयलीं गव्हर्मेंट पयशे कुपनां काडचे पडटालीं 100 रुपया बाटली आशिल्ली हाफ लिटराची मागीर इल्ले इल्ले करता ती अडेज जाली मागीर वाडत गेली मागीर पिशव्यान ती सप्लाय करपाक स्टार्ट केलो आनी आतां आमी कितें पयलीं ते धाकटे 500 ml बॅग येताले पळय तुमची ग्रीन येता पळय ती यूज करताले आतां आमी फक्त हाय फॅटाची यूज करता आमी 1 लिटराचे व्हरता आमी इतलीं वर्सां तुमी आतां यूज करता तुमकां क्वॉलिटी चेंजीस किंवा आनीक सुदारणा कितें दिश्टी पडटात आम क्वॉलिटी एकदम बरी आसा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना त्या दुदाचो कळ्ळें न्ही सो मेनी इयर्स आमी यूज करता हें दूद आमी ह्यान फुडें सुद्दां गोंयकारांनी सुद्दां यूज करपाक जाय तुमी कितें सांगतले तुमी ताणें सदांच हें दूद यूज करपाचें एकदम क्वॉलिटी बरी आसा दुदाची कांयच ताका प्रॉब्लेमूच ना कांयच गोंयचें दूद गोंयकारान वापरपाचें गोंयचें दूद गोंयकारान वापरपाचें